Sana dilihat no, baik loh no. Oke, jauh kan habis itu boleh.
ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. सर्व समाज बांधवांक म्हगेलो नमस्कार. आज सूरतकल पेंट एक विशेष दीस.
मस्त दिसाचे तांगेले स्वप्न आजी परिपूर्ण जाल्ला म्हणून सांगूंक म्हाका भारी संतोष जाता आसा. सुरत मठ जीर्णोद्धार जावच्याक आमी स्वाम्यान अनुग्रह घेवन 2022 फेब्रुवारी ते घालून आजी सुरत मठ उद्घाटन जाल्लो आसा. आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमीन तीर्थ स्वाम्याले अमृता आसतना तशीच ते देवालयांत जीर्ण जाल्ला म्हणले खातीर आमी स्वाम्याला विनंती केल्या प्रकार स्वाम्याला अनुग्रह निमित्त पराक 22 तारीख आमगेले वीर वेंकटेश देवालय तशीच लक्ष्मी वेंकटेश देवालय पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम 11:30 परा 22 तारीख विजृंभणेर जावचो आसा. आज सकाळी स्वामी कानिंगड मुक्कामद करून हांगा येवन स्वाम्याक पूर्णकुंभ स्वागत जावन तशीच 11:30 मिथुन लग्नारी स्वाम्यान विद्युक्त जावन उद्घाटन केलेलं आसा. ताजे नंतर दीप प्रज्वलन करून स्वाम्याने मठ उद्घाटन करून स्वाम्यान सर्व समाज बांधव आशीर्वचन केलेलं आसा. आता हे सुरतकल पेंटेचेले सौभाग्य म्हणून सांगूक इश्ट पावता. 50 वर्ष जाल्ले मठाक 2019 50 वर्ष जावन हे मठ 50 वर्ष जाल्ले प्रकार ताका एक जीर्णोद्धार करता म्हणून स्वाम्याला विनंती केलेल्या प्रकार 2019 आशीर्वाद केला रे. कोरोना आशिल्ले निमित्त 2 वर्ष मुखार वचून घालून 2022 निधी कलश जावन आज हे भव्य जावन आशिल्ले. बदल सांगता जाल्यार सगळे देशांतूचे काशी मठ संस्थानाचे इतिहासांतूचे एक सुंदर जावन आशिल्ले मठा बिल्डिंग तशीच देवालय निर्माण जाल्लें आसा. आमकां हे सगळे समाज बांधवांक हे सुरतकल पेंटेच मातने सर्व आमचे गेले समाज बांधवांक हे आज व्हड दीस म्हणून सांगूक हांव इश्ट पावता. आमगेले लोटू आसताची आमगेले जीर्णोद्धार समितीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले आमगेले खंडिगे पांडुरंग प्रभू तशीच गट्टी जावन आशिल्ले आमगेले ट्रेझरर खजांजी जावन आशिल्ले गुरुपर मुरलीधर प्रभू आसाची. तशीच आमगे लोटू आसताची वॉलंटियर्स सगळे वॉलंटियर फोर्साचे लिडर जावन आशिल्ले रामकृष्ण प्रभू आनी सुरतकलचे आसाचे आनी पुराजन आसाचे. ते खंयचे गांवांत ऐक्यमत्य आसल्यार त्या गांवांत चांग जाता आनी खंयचेय चांग मनान केल्यार त्या चांग मनाचे चांग आमकां रिजल्ट मेळटा म्हळ्यार हांव बदल सांगता जाल्यार हे सुरतकला जी पेंटेचे काही निदर्शन म्हणून सांगूक ह्या संदर्भार हांव इश्ट वता. इथं म्हळ्यार सर्व समाज बांधव ओट्ट जावन ऐक्यमत्यारी आमगेले देवाक एक सुंदर जावन आशिल्लो आलय निर्माण करता. तशीच मठाची बिल्डींग मुखारसून एक हे काशी मठाक कसगी एक हांगा सभाभवन जावन ते उपेंद्र तीर्थ स्वामीजी प्रथम सभागृह म्हणून आज स्वाम्यान नामांकीत करून ते उद्घाटन जाल्लें आसा. ते आमकां संघाचे सुरतकलचे हंगडीचे सुತ್ತमुतल गांवांत आमगेले आमच्या समाजाच्या कसलें एक फंक्शन करता जाल्यार एक 450 जाणां नोट करून जेवता तसले फंक्शनाक चंदन जावन आशिल्ले सभागृह कोरका म्हणून स्वाम्याले आमकां अनुज्ञा आशिल्ले. ताजे प्रकार एक सुंदर जावन सभागृह निर्माण केला. सुತ್ತमुत्तल गांवांक सुरतकल पेंटेजानाक आज तांगेले सान मठ वरडिग्गी मुंजिगी आनी कसलेय कार्यक्रम आसल्यार ते करता तसले अवकाश तांकां स्वाम्यान आज दिलेलो आसा. आमगे लोट आसताची पांडुरंग प्रभू आनी एक 2 उत्तर अध्यक्ष स्थानार वयसून तांणी 2 उत्तर सांगता म्हणून हांव तांगेले विनंती करता. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. हांव पांडुरंग प्रभू आमगेल्या JSP समाज बांधवांक सुरतकला तकून पांडुरंग प्रभू नमस्कार प्रितीन नमस्कार करता. आमकां आज आमगेल्या चरित्रेंत सुरतकला चरित्रेंत एक स्मरणार्थ एक आमगेले एक हिस्ट्री म्हणून लेखूं तशी आज नूतन सभागृह येदोळ आम सुरतकलांत नाशिल्ले ते आज भव्य जावन आशिल्ले एक सभागृह आज स्वाम्यान उद्घाटन करून आमकां समाज बांधवांक एक मस्त उपयोग जावं तशी एक केलेलो आसा.
तशीच आनी 28 तारीखेक आमगेल्या देवस्थानांतू पुनर्प्रतिश्ठा लक्ष्मी व्यंकटेश देवाल पुनर्प्रतिश्ठा जाता ताका सर्वांक आमी आत्मीय जावन स्वागत करता ती त्या वेळी आमगेल्या वैभवारी देवालयाक पुनर्प्रतिश्ठा जावका तशी देशांत तशें आमगेल्या सगळ्यांक GSB बांधवका सगळ्यांक बरें जावका आनी GSB समाजाक संतोष मेळका सगळ्यांक एकमती जावका म्हणून देवालयाची मागून घेवन म्हगेले दोन उतर हे मठाचे टोटल जाग 46 सेंट्स आसा ताजी सुंदर जावन आशिल्लें देवस्थान 10,000 स्क्वेअर फुटाचे सभागृह 7.5 कोटी रुपये 7.5 कोटी रुपये एरिया निर्माण जाल्लो आसा आतां परा स्वामी आजी आयिल्लींची 24 तारीख देखून 30 तारीख ते स्वामील कॅम्प आसा तदनंतर 3 तारीख ते विविध धार्मिक कार्यक्रम तशीच सांस्कृतिक कार्यक्रम डेली हांगा जावचे हांव समाज बांधवांना विनंती करते कसं म्हळ्यार इतलो व्हड मठ चंद जावन बांदिल्लो आसा तुमगेले शक्तानुसार देणीक दिवन तुमकां कितले शक्त आसा की त्या देणीक दिवन हे सुंदर जावन आशिल्ले कसन संस्थानाचे बिल्डींग आमी बांदलागी मठ बांदलागी तातूंत तुमगेले कसलगे आमगेले कॉन्ट्रिब्युशन देणीक दिवन तुमी हरी गुरुले कृपेक पात्र जावका आनी प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रमांत भागवहिसूका आमगेलो आदरातिथ्य तुमी घेवका म्हणून हांव ह्या संदर्भार तुमगे लागी विनम्र जावन विनंती करता
ಗೋವಿಂದ
देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाय
शरदां शतं सर्वे नः सन्तु सर्वे कामयाः